Hello, I'm Father James Kubicki, and today is the feast of Our Lady of Lourdes and the 20th. Hello, Father James Kubicki here, wishing you a happy and blessed Sunday, the day on which we remember Jesus' resurrection from the dead and our hope of eternal life. That being said, however, we do have a challenging gospel today, a continuation of Jesus' Sermon on the Mount. In the longer version of it, Matthew 5, verses 17 to 37, Jesus not only repeats the commandment, "You shall not kill," but he says the same punishment for killing will come to one who nurses anger against others and treats them contemptuously. Jesus also repeats the commandment, "You shall not commit adultery," and then goes on to say that if we even look lustfully at another, you will be punished as though you had actually committed adultery. This sure doesn't sound like the kind and loving Jesus that many people today use to justify all sorts of behaviors. The truth is that Jesus loves us too much to allow us to live with anger and lust. The kingdom of heaven has no room for people who are nursing anger toward others or who look on others as objects for their pleasure. We're here on earth to learn to live in heaven, and there just isn't any room for bitter anger or lust there. So, we have to let go of it here, whether they are actions that come from anger or lust or thoughts themselves. We have to be purified of them now. If not, if we cling to those ways of thinking and feeling and acting, well, there just won't be room for us in heaven. God loves us too much to allow into his kingdom of love people who treat one another as objects, as somehow less than human. गायन घेऊया A14, पेज नंबर 7. A14. Sevuk bir dur sot
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या मानुएल थॉमस डिसुजा ह्या आमच्या भावाच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता. देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी मागुया आमच्या राज्या पासत 2 दिसांनी आमच्या गोंयांत जेन्ना एलिसांवां जातात तेच बरोबर आनिकूय 4 राज्यांनी ही एलिसांवां जातात तेन्ना ह्या दिसांनी सगल्यो वस्तू थाऱ्यार आसूंक, शांत आसूंक, घुसपागोंदळ जायना जावंक, मारामारी जायना जावंक, लोक पयशां फाटल्यान धांवना जावंक आमी खेरीत भाशेन लोकां पासत मागुया. आनीक ह्या वेंचणुकांतल्यान एक बरो सरकार आमकां फावो जावंक आमी सगळ्या उमेदवारां पासत मागुया. बो करून जे प्रमाणीक बरे आनी आमचें गोंय राखतले सांबाळटले असले उमेदवार आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया देवान आपले काकलुतीन व आपले येवजणेन तांकां जैत मेळूंक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. जो कोण जेजूक आयकूंक तुवें एकठांय जाल्लो तांकां सगल्यांक देवाचें उतर दिवन जेजून दादोशी केली. तशेंच तांची कुडीची बूक ताणें मारली. जिवितान आमकां देव जायते तरेनी दादोशी करता. हे देवाक आमी उपकार आठोवया आनी आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां कृपा मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच्या कुवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. आयचे आमी मिसाचें बलिदान घेता. खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक एक मन मागून घेवचे पासत आमी मतदान करूंक वेता तेन्ना सगल्यांनी एका मनान आमी बऱ्या उमेदवारांक वेंचून काडूंक आमकां सगल्यांक एकवटान सांबाळ म्हूण ह्या वेळार आमी मागुया. सर्वेस्परा तूं सुपूर्ण एकवट आनी खरो मोग तुज्या बाबार्थ्यांक एक काळीज आनी एक मन दी. अशें तुजी पवित्र सभा एक चितान आनी एका मनान सुदारूं आनी बाबार्थाची स्वता ओळखून सगळीं तिचीं भुरगीं तिचो अखंड एकवट सांबाळून ती रावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान शियेतान राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जेरोबोमान आपल्याच मनांत चिंतलें, आतां राजवटकी दाविदाच्या घराण्यांत परतून येतली. ही पोरजां आदलेच भाशेन येवन भेटोवंक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरुजाल्या वचत जाल्यार पोरजेचीं काळजां नव्यान आपल्या दोनया रोबोमा जुदाच्या राजा वाटेन ओडटलीं आनी म्हाका जिवेशी मारून तीं रोबोमाशी पोततलीं. मागीर आपणाच भितर नियाळून राजान भांगाराचे 2 पाडकुले केले आनी पोरजेक म्हणलें, तुमी जेरुजाल्याक गेल्यान ती पुरो.
इस्रायला, पळय, हे तुजे देव. ताणीच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली. तांतल्या एकल्या पाडकुल्याक बेतेल गांवांत दवरलो आनी दुसऱ्याक दान गांवांत, आनी पोरजां बेतेल आनी दान पर्यान वचूंक लागली. आनी हेंच तें पोरजेचें पातक. उंच दोंगरांचेर ताणें मंदिरां बांदलीं आनी लेवीचे कुळयेंतले न्हंय आसलोले चालत्या लोकांतले याज्ञीक नेमले. त्या भायर जुदाच्या राज्यांत पाळटालीं तेच भाशेन 8व्या म्हयन्याचे 15वेर ताणें एक परब स्थापली आनी आपुणूच वेदीचे पावंडे चोडलो. अशें बेतेलांतूय केलें आनी आपणें केल्ल्या पाडकुल्यांक येवन भेटयले. बेतेलांत उंच दोंगरांचेर मंदिरां बांदलोलीं थंय ताणें याज्ञीक दवरले. हे घडणे उपरांत जेरोबोमान आपल्यो खोट्यो वाटो सोडूंक नात, पूण चालत्या लोकांतले उंच दोंगरायल्या मंदिरांचे याज्ञीक तो नेमीत रावलो. याज्ञीक जावंक खुशी दाखयतल्यांक उंच दोंगरायल्या मंदिरांचे याज्ञीक कशे तो संस्कारतालो, हे भाशेन तो चल्लो. देखून जेरोबोमाचें घोराणें पातकी जालें आनी ह्या पातकाक लागून त्या घोराण्याचें निसंटन जावन प्रितमे वेलें तें नाटाक जालें. देवाचें उतर. आमचो जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. परतून म्हणया, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टेपण केलां, आमी अपराधी जाल्या. इजिप्तांत आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विजमितांची पर्वा केली ना. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. होरे भाशेन तांणी एक पाडकुलो घडलो. कडयलोल्या भांगाराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवंत देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची तांणी मुर्ती धरली. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. इजिप्तांत ताणें केल्लीं वोडतीं कर्तुत्वां, खामाच्या देसांत 9 विस्मितां, तांबड्या दर्यांत अजापांचे चमत्कार, तरी देवाक आपल्या तारकाक तीं विसरलीं. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कोर. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सत्ता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू भोंवतणी आनीक एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसुल्ली आनी जेवूंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसां कापून हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुरचुरे दिसतात, कित्याक पळयात आज 3 दीस जाले
म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना, आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर तोखून पडटली. तो तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयसतान आयलोलीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातलें. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणीं सांगलें, 7. ताणें लोकांक धरणीर बसूंक लायलें आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटूंक शिसां कडेन दिले, आनी तांणी ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासड्योय तांचे कडेन आसल्यो, तांचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो, आनी उरलोल्या कुडक्यांनी 7 कोरोंड भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडलीं आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार चडून दालमानुता प्रांतांत गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजू देवाची बरी खबर परगडटालो. जेजू मिलाग्री करतालो. जेजू वायटकारांक बरो करतालो. जेजू सगळे पिडेंत आसलेल्यांक, रोग आसलेल्यांक तांकां परतून भलायकी दितालो. आनी हाका लागून लोक जायतो ताचे सर भोंवटी एकठांय जातालो. इतलेंच न्हय, देवाचें उतर आनी सुर्गीचें राज तुमचे मदें आसा आनी तें तुमी परतून जोडून घेवंक जाय. तुमची सुटका तुमी पातका विरेत करून देवा सोशी परतून येवंक जाय म्हूण तो प्रवचन करतालो. हें करता आसतना जायतो लोक ताका आयकूंक एकठांय जातालो. आनी जसो लोक जेजू भोंवतणी एकठांय जातालो, जेजू तांकां उदीक आनी उदीक तांचें जिवीत नवसरूंक आदार दितालो. अशें करता आसतना 3 दीस पर्यंत लोक ताचे सांगाताक आसलो. आपल्यान कितें हाडलेलें घरांतान तें सगळें खावन तांकां बाबा भयणीनो देवाचें उतर आयकूंक उदीक आनी उदीक तांचे भितर जागृताय वाडली. आनी हाका लागून जेजू भोंवतणी ती आसली. आपूण जेवली वा आपूण कितें खालां वो पियेलां तें तांकां पळोवंक नासलें. आनी हाका लागून जेजूक तांचे चुचुरे दिसले, कित्याक जायतो लोक तांचे मदलो उपास करून जेजूक देवाचें उतर परगडटा तें आयकतालो. आनी हाका लागून जेजूक एक पोज्जेची चुचुरे दिसले तेन्ना आपल्या शिसांक आपूण म्हणलें, कितेंय तर तांकां खावंक दियात. आतां हो लोक घरा वेतलो, वाटेर घोडे पळत, कित्याक बुकेन ती आसात थोडी. देवाचें उतर आयकतालीं खरीं, पूण आपल्या जिविताची नवसरणी करूंक उदीक तांचो प्रयत्न आसलो. आनी हें करता आसतना बाबा भयणीनो शिसांनी जबाब दिलो, हांगासर कांयच ना, पूण कोणा लागीं उंडे आसात, 7 उंडे उरलेले आसात. आनी जेजून म्हणलें सगळ्यांक बसयात. आनी व्हडली मिलाग्र केली. 7 उंडे आसात ते 4,000 लोकांक ताणें बाबा भयणीनो तांची बूक मारली. कितें दाखोवड करता काय आमकां? देव आमचें उदार मन पळयता. देव आमचें काळीज पळयता. आमी कसल्या मनान आपल्याची भोसवण करता, कसल्या मनान आपणा सोशी येता आनी कसल्या मनान आमी आपणाक ह्या संवसारान बसता तें देव आमकां पळयत आसा. हाका लागून देव आमकां उपूट देण्यांनी भरता जेन्ना खऱ्या मनान खालतिकायेन आनी देवाक मानता तसलें जिवीत आमी जियेता. जिवितान आमकां जायते पावटी घडीक देव बरी बरी वस्तू दिता, पूण जायते पावटी घडये आमकां वायटूय वस्तू आमचेर पाठयता. आनी अशें पाठयता आसतना जायते पावटी घडीक आमकां दूख लागता. देव घडये आमची मनां उजवाडायता. देव आमच्या मनांतल्यान जायते बऱ्यो वस्तू आमकां दाखोवड करता. देव घडये आमकां जागृताय हाडटा. देव घडये आमकां बरे बऱ्यो वस्तू आनी मनीसूय धाडून दिता. असले वेळार आमी जागृत रावंक गरज. विस्णुकी येतात भाव भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी प्रवचन करीत आसा की तुमचें मन जागुयात, तुमची काळजां भोव करून आमी कोणा पासत मारतल्या, कोणाक आमी तेंको दितल्या, हें गरज आमी म्हणटा. आज आमी एकवटात हें मीस भेटयत आसतना सगळीं एक सारकी मोत मारूंक आमी गरज. कित्याक आमी जाणाव आमकां नाका की आमच्या ह्या राज्याचें दुस्पोट जाल्ली. आमकां नाका ह्या राज्यांत आमकां उदीक आनी उदीक आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान असले जाती काती मानलेल्यो. आमकां नाका आमच्या राज्यांत
आमचे मदें फटिंगपण आसलेलें. आमकां नाका आमच्या राज्यांत आमची उदीक पिडापीड जाल्ली. आमकां नाका आमच्या राज्यांत आमकां सगळे ही आमची सृश्टी पाड जाल्ली. आमकां नाका आमच्या भुरग्यांचो फुडार विबाड जाल्लो. अशें आमी करता आसतना भाव भयणीनो, आमच्या अंतस्करणांत आमी उलो मारता, आमी जागृत जाता. पूण तरी पुतान जायते फावटी आमच्या आडीचे आमी म्हणटा, जायते फावटी आमकां सूय आसा. अरे म्हाका कांयच पडूंक ना, अजून म्हाका ताणें कांयच दिवंक ना, म्हज्या घरांत कोणूच येवंक ना, म्हाका कोणेच कांय सांगूंक ना, अशें आमकां दिसता. केन्ना म्हूण आमी जागृत जातले भाव भयणीनो? केन्ना म्हूण आमी आदल्या आमच्या हॅबिट्स आमी म्हणटा आदले सुया प्रमाणे आमी जियेता ते आमी भायर सरतले? केन्ना म्हूण आमचें मन उदार जातलें? केन्ना म्हूण आमची जागृताय वाडटली? कित्याक आमकां आजून आदल्यो वस्तू करपाची सूय आहा. ह्या सायडीन पयशे घे, त्या सायडीन मोत मार. कोणाचे पयशे घेतात ताकाच मोत मारूंक आमी फुडें सरता. ही जागृताय आसूंक गरज भाव. कित्याक पयशे आज आमी घेतले 5 वर्सां आमी मागीर गुलाम कशी जियेता, अशें आमी करचें न्हय. पूण उदीक आनी उदीक आमच्या जागृतायेन आमकां फुडार कितें आसा, आमकां फुडारीपण चडयतले, आमकां बरें मार्गदर्शन दितले, आमच्या उदारगती पासत वावुरतले असल्या मनशाक आमी विचूंक काडे. तेन्नाच की तोच देव आमकां उदीक देण्यांनी भरतलो, आदार दितलो आनी घडीक आमकां दादोशी करतलो. देव आमच्या हातीन दिता. जायते फावटी जुट्टी, ही जुट्टी बरे तरेन आमी पाडिना जाल्यार आमीच गुन्यांवकारी. देव आमच्या हातीन दिता आमचें फुडार बरे तरेन आमी सुदारप करूंक. पूण हो सुदारप करूंक आमकां हें मोत मारूंक सोयीक मेळटा तेन्ना आमी हें मोत मारूंक जायते फावटी फाटीं रावता. जायतीं जाण आमची मोत मारूंक वचना. म्हणटा पाड पडो, सगळेच तसलेच चोर नागोणे. पळय भाव भयणीनो, चोर नागोणे आसात, पूण तांतले आमी तर सगळे एकवटान मोत मारिना जाल्यार कोणाक म्हूण आमी फुडो करतले? दुसरे आसात ते फायदो काडटले, दुसरे आसात ते मोत मारून वेतले. आमी थंय चोरली, आमचें मोत विबाड जालें, तरी आमी वेता नोटा म्हूण आसा ताचेर मारता. कसलो फायदो? जेन्ना आमी असले मोत मारता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक उदीक सोयीक दिता वायट मनशां काडूंक. दुसऱ्यांक आमी सोयीक दिता जे पाड आसा तें उदीक पाड करूंक. दुसऱ्यांक आमी सोयीक दिता जे भ्रश्टाचार आसा तें उदीक वाडोवंक. दुसऱ्यांक आमी सोयीक दिता आमची उदारगत जावची आसा ती आनीक आनीक दुसऱ्या व्हडल्या व्हडल्या उद्योगपतींक दिवन आमचो फुडार विबाडूंक. असलें आसतना भाव भयणीनो, जागृतायेन आमी मोत मारूंक वचुया आनी देवान आमकां उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांत बरेंपण हाडलां तें बरेंपण आमी आमच्या एका मोता वरवीं आमच्या करणी वरवीं आमी सुदारूंक वावरुया. हेंच करता आसतना देव आमकां सगळ्या वाटांनी दादोशी करूंक सोदता जाल्यार ह्या देवाक आमी आर्गां दिवया आनी आमच्या जिवितांत दादोशी मनशां कशीं जियेतना आमचेंच दादोसपण आमच्या हातांनी आसा म्हूण समजून उदीक भाव भयणीनो आमी आमची जबाबदारी पाळुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेऊया C26, पेज नंबर 39. C26.
म्हज्या भाव भयणी म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुज्या संस्कारा आनी शिकोवणे उदेशी आमचे सवेंत तुजे सारके दिसान दीस तूं नवें करताय एकवटाचे आनी मोयपासाचे अंतरे तुवें आमच्या काळजांनी पेटयल्याय. हे भेटोवणे वरवीं ते अंतरेक सुफोड कर आनी खऱ्या मोगाचें देणें आमच्या पावलांनी तुज्या वाटांनी चलय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर कार्यांचो ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सुमरुमतांव जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोट्टांव तीर बरवशान ताची मोहिमेवोन तेण्यां कोंत्रेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगात ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येतात ताका सय. उंच सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराची हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बाबार्थाचो गोड परगोटुया. तुज्या कुसाई पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोया. संवसाराच्या सर्वोंडारा आमची बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सयतले आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मै मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज सामकायो, तुझी कुशी स्वर्गास जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुझी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवादय करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी कुशे परमे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवे. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तू भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, एकवटाचो संस्कार आमी सेवला. तुज्या घरांत एक चितान जिवंक, एकामेकाक आशेतावन ती शांती जोडूंक आनी घेतिल्ली शांती सांबाळूंक हे जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमकां बोड दिवं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आनीक एक दीस आनी त्या उपरांत आमी आमचें मोत मारपाक तयार करतले. कितें भाशेन देवा लागीं मागुया. देवाक जाय ते भाशेन आमकां फावो तसलो सरकार फावो जावं. फाल्यांच्या दिसाक कितें भाशेन आयतार, आनी आयतार म्हणल्यार पार्टी बीन करतात आमी. फाल्यांचो एक दीस सोडया पार्टी बीन करपाच्यो आनी कितें भाशेन देवा लागीं मागण्यांत आनी उपासांत आमी फाल्यांचो दीस सारुया. हे भाशेन आमचे मागणे काळजांतल्यान देवाक जावं दी. देवाक जाय तसलें आमकां बरेपण फावो जावं, कित्याक देव आमचो मोग करता आनी आमचें सगल्यांचें देवाक पडलेलें आसा. देखून देवाचेर विस्वास दवरया. फाल्यांचो दीस आमी उपास आनी मागणें करतले. सांजेर आमी रातचें फाल्यां धाकटोसो नायट विजील दवरतले भोव पवित्र संस्कारा मुखार आमचें मागणें करून. तशेंच 14 तारखेर जेन्ना एलिसांवां सुरू जातात सकाळीं तावन मीस जाल्या उपरांत भोव पवित्र संस्काराची बोजोण चालू आसतली. परपेच्युअल एडोरेशन चालू आसतलें. तुमच्यांनी मोत मारचे पयलीं वा मोत मारल्या उपरांतूय येवन इगर्जेन वेळ सारून येता. जेजू बराबर तुमचो वेळ सारून सगळें बरे भाशेन वेवस्थीत जावंक, आमचे मदें झगडीं केस्तांवां जायना जावपाक आनी हो एक दीस एलिसांवांचो आमकां मारेकार पडना जावंक, पूण सगल्यांनी आमी देवाक मानता ते भाशेन करूं. तेच बराबर सगळीं आमी काळजी घेवया. दुडवां फाटल्यान, भिरांती फाटल्यान, दादागिरी फाटल्यान आमी बोली पडना जावं. तशेंच आमची मोतां आमी फोडून उडयना जावं. एकदम गरजेची आमी सगल्यांनी बाराबर मोत मारूंक, आमची मोतां स्प्लीट करिना जावंक. तर आमी सगळीं हेच दिशेन आमी ह्या एलिसांवांक तयार जावया. आयच्या दिसाक आमच्यो क्लॉइस्टर्ड कामल सिस्टर्स आयज तांची 75 वर्सां भरतात. कितें भाशेन तांचे पासत आमी मागुया. आयज 10 वाजता तावन CCR TV हाचेर ही पोरबेचे मीस ताचेर लायव्ह स्ट्रीम जातलें. सगल्यांनी आमी घडी वचूंक जायना थंयसर ह्या वर्साक, जरूय तांचें सेलेब्रेशन जाता. तांकांय सगल्यांक जाय आमी आयिल्लीं थंयसर हो एक दीस तरी, पूण हे पावटीक तें घडना. देखून सगल्यांनी आमी तांचे पासत मागचें आनी ज्या कोणाक घडटा तांणी CCR TV हाचेर हें लायव्ह ट्रान्समिशन आमचो बिस्प साहेबूय आयज थंयसर येतलो, ह्या मिसान वांटो घेवंक प्रयत्न करचो. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक उत्सुनियात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. वेंचणुके सुमयार मागणे. सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सगली पदवी तुजे तावन येता. संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून व्हरूंक मनशाक तुवें अधिकार दिलाय देखून आमी तुका आर्गां दिता. जेजूच्या यादनिकी प्रवादीक आनी गौलीक कार्यांत आमकां वांटो दिवन तुवें राज बांदूंक तुवें आमकां पाठयलें. आमच्या गोंयांत जावच्यो आसात ते विधानसभेच्या वेंचणुका समयार ही म्हजी जबाबदारी जतनायेन पाळूंक म्हाका तुज्या आत्म्यान भर. म्हज्या अंतस्करणाक तुजो उजवाड
म्हज्या मनाक तुजी जाणवाय आनी म्हज्या काळजाक तुजो धीर दी मोत इबाड करची वो म्हजोच फायदो पळोवन मोत दिवची ताळणी म्हाजी सरशिल्ली पयस कर बापा तुजे मांडावळी प्रमाणे एक बरो सरकार आमच्या गोंय राज्याक फावो कर जाती कातीचो देश धर्माचो भेद उतरून प्रामाणीकपणान आनी स्वतान वावुरतले देशाच्या संविधाना प्रमाणे सगळ्या मनशाचे हक्क राखतले आमदार सेवक आमकां फावो कर एकामेकाच्या हाताक हात दिवन एक नवे मनीसकूळ एक नवो समाज निर्माण करूंक आमकां आदार दी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Krista shanti karatoria sugi kurba amche devni deva karga ata divya deva karga ata divya sugi jevna uktan bagi dunya deva Sneci, betu sopli,